काल SITची जी ऑर्डर काढल्या आतापर्यंत पुलीस डिपार्टमेंटाने वेरियस केसीस लोक आपली जमीन दुसऱ्याक विकली, तिसऱ्यानूच विकली. आर्कोलॉजीतल्या आमच्या कन्सर्न डिपार्टमेंटान फायल केले. काही तिसरो दिवन कोण तरी डॉक्युमेंट व्हरता वेगवेगळे आणि तेंच्यांनी ते तिसरे रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंटान जे रजिस्ट्रेशन करता आसतना ओनर म्हणजे रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंटा कडेन कंप्लेनी आयल्यो की मूळ ओनर सोडून दुसऱ्याने जेवन रजिस्ट्रेशन केलं, कितें डॉक्युमेंट फॉर्ज केले आसतना आनी कितें केलें आसतना. सो वेरियस केसीस जर पळयत आतापर्यंत लक्षात येयल्या त्यो पळयत जाल्यार त्यो म्हाका दिसता एक 60-70 तरी केसीस आसा आनी वीच इज खूब व्हडले लँड स्कॅम आसा तशें पळोवंक वचत जाल्यार. आनी ह्यो सगळ्या तालुक्यांनी विशेश करून कोस्टल बेल्टात चड आसा. म्हणजे आमी पळयता की बार्देस आसतलो किंवा तिसवाडी आसतलो, पेडणे आसतलो, ओके, हेवटेन सालसेतीन आसतले थोडेशे, ह्या भागात चड आसा. आनी थोड्या हितूनी गव्हर्मेंट लँड जे आसा पळय न्ही ह्यो तेंच्या नांवार एनक्रोच न्ही तर थोड्यांच्या नांवार ट्रान्सफरी केल्ली आसा. ह्योय आमच्या लक्षांत आयल्या. त्या खातीर अशा पद्दतीच्यो सगळ्यो केसीस ह्यो SIT कडेन करप आनी थॉरोली तातूंतल्यान इन्व्हेस्टिगेट करप हें काम सुरू करपा खातीर आमी SIT फॉर्म केल्ली आसा. आनी SIT नेफोटी म्हणजे नॉट ओन्ली म्हणजे पुलीस डिपार्टमेंट आसतले, त्याच्याच बरोबर रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट, रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट कलेक्टिवली हेजे सगळें काम करतले पळय न्ही आनी ताजेर बेगिनाच बेगीन ह्यो केसीस रिजॉल्व जाता. कंप्लेन तेंच्यांनी डायरेक्ट SIT केल्यार जाता. तेंच्यांनी डायरेक्टली डॉक्युमेंट्स लावपाचे किंवा कन्सर्न आपल्याक कितें आहा पळय न्ही तो प्रत्येक म्हणजे ती कंप्लेन डायरेक्ट SITकूय मार्क केल्या जाता. विच SP क्रायम इज हेडिंग द SIT क्रायमान व्हरून एंटर करता. कितलो टायम दिला तुम्ही SIT प्रत्येक केस घेतल्या उपरांत जे आहा पळय जाता तितके बेगीन रिजॉल्व जाता.